प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाची 26वी चीट 14 ते 25 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक ह्या शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क कोत्तां. म्हणटच जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो गात घेवचो आसा. ते जबर खोंतीपरी जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सोम्या, हांव न्हय म्हणतो? ताणें असो प्रतिपाळ केलो. म्हज्या बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो गात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो. पूण जाणें मनशाच्या पुताचो विस्वासघात घेतला ताचें खोता. जल्माकूच येवंक नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातो आसलें. ताचो विस्वासघात घेवप्या जुदासान अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो? जेजून ताका जाप दिली, अशेंच तूं सांगताय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, काल आमी जुवाची चीट वाचल्या, 13वी चीट. आनी कालच्या शिवर्तमानान जें आमी आयज वाचलां तेंच आमी आयज वाचता माथुवाची चिटीन. आनी जुवां कितें बरयता, जें घडलें त्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस तें जुवान काल 13वी चिटीन बरयलें. आनी आयज माथुवाची चीट 26वी चीट हेंच आमकां सांगता की जेजू आपल्या शिसां बरोबर हें निमणें जेवण कोत्ता जेन्ना तो खुर्सार थोड्या वरांनी वचपाचो आहलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आयज ही खबर आमी परतून वाचता जुदासा वयर. जुदासान जेजूचो घात केलो. जेजूचो शिश आसलो तो 3.5 वर्सां हे 12 शीस जेजू बरोबर आसताले. ते जेवताले, खाताले, जेजू तांकां शिकवण दितालो, सगलें जेजून तांकां बरें दाखयलें. आनी एक काम जें जुदास कोत्तालो वो तो तेचे पयशे येताले, लोक पयशे दितालो आनी जेजूच्या कामा पासत लोक पयशे दितालो. ते पयशांचें बॅग जुदासा कडेन आसलें. म्हणून जुदासाक खरेंच पयशांची खरोप आस आसली. तो पयशांक खूब मोग करतालो पयशांचो. आनी भाव भयणीनो, तो आतां जेजूचो शीस आसा. जेजूचें देवाचें काम करता त्या वावरान तो काम करतालो. पूण ताजो मोग जेजूचेर नासलो, ताजो मोग लोकांशी नासलो, ताजो मोग आसलो पयशांची. आनी जो मनीस पयशांक मोग करता तो आपल्याचो मोग चड करता. कित्याक? ज्या मनशाक पयशांची खूब गरज आसता, आस आसता, सदांच पयशे 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 म्हणून तो सदांच पयशांचेच चिंता, त्या मनशाक आपलें सदांच चिंता तो. कित्याक जेन्ना आमी आमचो विस्वास जेजूचेर दवरता, जेन्ना आमी विस्वास आमचो देवाशीं दवरता, पयशे येतलेच. पूण जेन्ना आमी सदांच पयशेच चिंता, पयशे खंयसर येतले, आमकां कितें करूंक जाय, कितें बांदूंक जाय, कितें करूंक जाय, कितें उणट्यो करूंक जाय, हें सगळें आमी सदांच चिंता. कित्याक? आमकांच आसा आमचेंच करपाक. पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाचें काम करता, देव आमकां सगलें उठें करता. लोक आमचे कडेन येता आनी आमकां सगलें जें आमचें देवाचें काम करूंक जाय तें आमकां आदार करपाक दिता. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी आयकता की हो जुदास जो पयशांचो खूब मोग करतालो, जेजूचो मोग करिनासलो, तो येता आनी जेजूचो घात करता. तो देव मंदिरान वता आनी ह्या धर्मशास्त्रांक मेवता, फारिजियांक मेवता आनी तांकां म्हणटा, तुमी म्हाका कितें दितल्यात? हांव तुमकां जेजूक घात करपाक तयार आसा. आनी ते पयशे दितात जुदासाक आनी जुदास शेकीन जेजूचो घात करता. आनी
जेजू जुदासाक आनी आपल्या सगळ्या शिसांक त्या निमण्या जेवणाक सांगता, तुमच्या मदें एक आसतलो जो म्हजो घात करतलो. भाव भयणीनो, आयज आमी ह्या निमाण्या सुमारान आसा, या आमी पवीत सुमारान आसा. आमी ह्या थोड्या दिसांनी फाल्यां म्हणटू आमी तें निमाणो ब्रेस्तार मानतले. तेज्या उपरांत निमाणो सुंकरार आनी तेज्या उपरांत आमी पास्कांची परब करतले. आमी आमकां एक प्रश्न विचारुया. आतां आमी जेजू बरी जेवण करतले, आमी मिसाक वता. खरेंच आमी ह्या जुदासा भाशेन आमी जेजूचो घात करता, आमी सगळें आमचें देवास्पण करता, तेज्या उपरांत भायर येवन आमी जेजूचो घात करता, की आमी आमचें जिवीत कशें सारता. आमी खरेंच आमी जेजू बरोबर तेज्या उतरा बरोबर आमी आमचें जिवीत पाळटा काय? भाव भयणीनो, जुदासान जेजूचो घात कसो केलो, ताणें देवाचें उतर आयकल्लें, ताणें सगळें जेजून केल्लें तें ताणें पळयल्लें. पूण तरी वचोन ताणें जेजूचो घात केलो. जेजूक पयशां लागून जेजूक ताणें घात केलो. आयज आमी देवाचें उतर आयकता, आमी मिसाक वता, आमी मागणें करता, आमी इगोर्जेन वता, आमी सगळें देवास्पण करता. पूण तेज्या उपरांत भायर येतकूच आमी आमची चोत्राय कित्याचेर दवरता? पयशांचेर, आमच्या पोजिसांचेर, आमच्या भाटां बेसांचेर, आमी खरेंच त्या उतराचेर आमी खरेंच आमची चोत्राय दवरता. भाव भयणीनो, जुदासान जेजूचो घात केलो, आमी त्याच भाशेन जेजूचो घात करतले काय? तें उतर जें आमी आयकता, सद्दां आमी आयकता, जेन्ना आमी मिसाक वता आमी शर्मां आयकता, तें उतर आमी खरेंच आमच्या काळजांत दवरून तें आमी करता काय? आयज जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, आमी जेजू सांगुया, जेजू, आमी तुजो इतलो घात केला. खरेंच हें तुजें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिविनान आमी पाळूंक ना. आयज आमी नियाळ करता, आमी खरेंच बोगसोन तुजें मागता, आनी खरेंच हें देवाचें उतर, तुजें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळून दुसऱ्यांकूय शिकोवन हें देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवन आमकां जैत दिवन जिवीत आमकां सारूंक, हेंच आमी फुडें सरोया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फामिलीक जेजूचो एक बरो दीस हांव आवडटा.